आम्ही कॉल केला 1 वरा वयर झालो आता तो येला अजून ॲम्ब्युलन्स अजून ना तरी आम्ही कॉल विचारले का हो तो ते सांगता सर्व्हिस आहे ॲम्ब्युलन्स लागी ना सर्व्हिस ना म्हटलं की नाही तो ॲम्ब्युलन्स नाही झाले गाडी ना म्हणतात गाडी ना म्हणतात गाडी ना एडझॅक्ट केन्ना जालें जाले तर म्हाका दिसता ते 1.5 वर झाले 1.5 वर जाले बडे उशिदा एडझॅक्ट कसो जालो एक्सिडेंट खबर आहा कितें क्रॉस बसले आणि ते जी गाडीचे जनरेटर वयन आसा पळय ते गाडीचे लाईट ना ते फास्ट वयले आणि ताका मारले तेन्ना तो त्याची गाडी तो हिंगा बंद पडली पेट्रोलाक म्हणून तो क्रॉस करून पेट्रोल हाडूंक ते शॉपार वयतालो तेन्ना तो येताना पेट्रोल घेवन येताना खबर ना पूण येताना तो ती गाडयेकूय ती लायट नसली ती जनरेटराक मारल्या पण ते गाडयेक लायट नसली तेका लागून तो क्रॉस करतालो दिसता म्हणून तेचेर गाडी मारली तेणे सकाळी संडे अंजुना हांगासर एक सेल्फ एक्सिडंट जालो सेल्फ एक्सिडंट म्हणजे कारीन जो जॅस्टर रॉड्रिगीस हो 27 वर्सांचो कारीन वयतालो अंजुना सायडीक आनी सेल्फ एक्सिडंट तेचो कंट्रोल गेलो आनी ते झाडाचेर वचून गाडी बसली आनी तो सिरियसली इंजर्ड जालो त्या उपरांत मागीर पुलिसांक कळ्ळें पुलीस येयले आनी तेंच्यांनी ताका थंयच्यान शिफ्ट केलो आनी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान थंयसर ताका पयल्या उपरांत डॉक्टरांनी ताका डेड डिक्लेअर केलो हांव सद्या आसा लाखेरे डिचोली मुख्य रस्त्याचेर सकाळी हांगासर एक वरभर पयलीं हांगासर एक एक्सिडंट जालो आनी त्या एक्सिडंटा भितर हांगासरच एक स्थानीक भुरग्याचो जागेचेर मृत्यू जालो सविस्तर म्हायती आमकां अशी मेळटा की सकाळच्या वरांचेर एक कार आनी दुचाकीच्या भितर पयलीं एक्सिडंट जालो आनी त्या एक्सिडंटाच्या भितर दुचाकी रस्त्यार पडल्या उपरांत त्याच्या आंगा वयल्यान फाटलो जो टायर तकले वयल्यान गेलो आनी तकले जागेचेरूच ताचो मृत्यू जालो आनी हेंच तें ठिकाण आसा ह्या ठिकाणाचेर हे घटना घडली आनी त्याच्या उपरांत कंटेनर जो आसा तो पसार जाल्लो सद्या पुलीस डिचोलचे पुलीस जे आसा ते पसार जाल्ल्या कंटेनराच्या शोधान आसा.